मायमोगाचो येवकार खबरो सांगतात जवाहर. सर्वेक आयच्यो हेडलायन्स. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मांडले 26,855 कोटींचे बजेट. 23-24 वर्साच्या बजेटात IT उद्योग रोजगाराकडेन संबंधित साधन सुविधांक वेग दिवपाचो यत्न. निधींतल्यान चडांत चड गोंयकारांची सुदरतली जीण. मुख्यमंत्र्यान उक्तायली आस्त. होळीचे एक्सायज आणि पुलीस ऑफिसर जगतात बिस्लरीच्या उदकार. नंबर 1 गोंयांत एक्सायज अधिकाऱ्यांचेर माकडांचो शेक. आजचे दिनाचे प्रतीक्षेत पोळेचो चेक पोस्ट. सप्तकाचे निमणे कडेन गरमेचो अणभव. घेयात भलायकेची जतनाय. हवामान विभागाचो मोगाळ सल्लो. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. IT उद्योग रोजगार हांचे कडेन संबंधित असलेल्या साधन सुविधांक चालना दिवपाक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान 26,855 कोटींचो अर्थसंकल्प मांडलो. 2023-2024 चे हे बजेट. निधींतल्यान चडांत चड गोंयकारांची जीण सुदारपाची आस्त आसा. घालुया अर्थसंकल्पाचेर एक नदर. फाटल्या वर्साच्या 26,844 रुपयांच्या वाटपा लागीं वट्ट खर्च 26,855 कोटी रुपया दवरला. ह्या आर्थीक वर्सा सरकाराक महसूल अधिशेश मेळटलो अशी अपेक्षा आसा. सावंताचे म्हणणे मोल सुमार 1,720 कोटी रुपया असो अदमास काडप. पळयात सावंतान सादर केल्ल्या फिस्कल प्रोफायलाची खाशेलपणां. सभापती महाशय, आर्थीक वर्स 24-25 ह्या येणावळीचो अदमास 26,465 कोटी जावन आसा. फाटल्या आर्थीक वर्सा येणावळीचो अदमास 25,258 कोटी आशिल्लो. 24-25 आर्थीक वर्सा खर्चाचो सुदारीत अदमास 26,855 कोटी आसा. सभापती महाशय, सांगपाक खोस भोगता की विशेष आर्थीक सहाय्य स्वरुपात ह्या वर्सा गोंय राज्याक भारत सरकारा कडल्यान 750 कोटी रक्कम प्राप्त जाली. अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय साध्य करपाक भारत सरकार आणि गोंय सरकारच्या डबल इंजिनचो हो परिणाम आसा. नवीन आर्थीक वर्सा विविध योजनांच्या माध्यमांतल्यान भारत सरकारा कडल्यान 1,506 कोटीचे आर्थीक सहाय्य आमकां अपेक्षीत आसा. सभापती महाशय, माझ्या सरकारान नियोजनबद्ध आर्थीक सुदारणा चालीक लायल्यात आणि त्याचो राज्याच्या तिजोरीचेर बरो परिणाम दिसपाक लागला. स्टेट फायनान्स अकाउंट हाका कॅगचे प्रोविजनल मानांकन प्रमाण 22-23 वर्सा गोंय राज्यान 2,399.21 कोटी रेव्हेन्यू सरप्लस साध्य केला. गोंयच्या इतिहासात पयलेच फावट इतल्या व्हडल्या प्रमाणात रेव्हेन्यू सरप्लस करप शक्य जाला. 24-25 आर्थीक वर्सा प्रोजेक्टेड रेव्हेन्यू सरप्लस 1,720 कोटी आसा. राज्याच्या आर्थीक आरोग्याचेर वायट परिणाम करिनासतना जनकल्याणाचो ध्यास आमी निश्चित फुडें व्हरतले हाची हांव गवाय दितां. सभापती महाशय, केंद्रीय वित्त खात्यान 24-25 वर्सा खातीर फिस्कल डेफिसीट GSDP रेशियोचो अनुपात GSDPच्या 3.5% इतलो थारायला. 15 फायनान्स कमिशनच्या शिफारसी प्रमाणे फाटले विना वापर उरिल्ले आर्थीक अनुदान कॅरी फॉरवर्ड करप आता शक्य जाला. हाचो सारासर विचार केल्यार 24-25 वर्सा फिस्कल डेफिसीट हो 3,149 कोटी म्हणजेच FRBM ऍक्ट मार्फत घालून दिल्ल्या मर्यादेच्या भितरच आसपाचो अदमास आसा. गोवा 365 खातीर आमची पुराय टीम. या वर्साचो अर्थसंकल्प 2023-24 वर्साच्या बजेटा प्रमाण चड प्रमाणात वेगळो नासलो तरी तेतून काय उल्लेख करपासारक्यो गजाली आणि निधीचे विकेंद्रीकरण आसा. सामान्य मनशाचेर अतिरिक्त कराचो भार पडचो ना हेची मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान जतनाय घेतल्या. पर्यटन IT रोजगाराक चालना दिवपा खातीर साधन सुविधा सुदारपाचेर ह्या वर्साच्या अर्थसंकल्पात भर दिला. म्हणटकूच वांटोवपाचो व्हडलो वांटो वीज खात्याक मेळ्ळो 3,099 कोटी रुपया. त्या उपरांत सगळ्यात चड 1,226 कोटी रुपया गृह खात्याक दिल्यात.
पळयात अर्थसंकल्पांतल्यो खाशेल्यो गजाली. अर्थीक वर्स 24-25 खातीर एकूण खर्च अदमास 26,855 कोटी. 23-24 वर्सा खातीर अदमासीत येणावळ 25,258 कोटी रुपया. 2025-24 वर्सा केंद्रा कडल्यान अपेक्षीत मजत 1,506 कोटी. 2024-25 वर्सा खातीर अदमासीत महसूल अधिशेश 1,720 कोटी. 2024-25 वर्साची अर्थीक तूट 3,149 कोटी जावपाची शक्यताय. कृषी, गृहनिर्माण रीण, नवीकरणीय उर्जे खातीर प्रोत्साहन आनी ग्रामीण उदरगती खातीर अनुदान वाडपाची शक्यताय. 24-25 वर्सा खातीर अनुदान 839.78 कोटी रुपयांचो अदमास. डीएत वाड लक्षात घेवन वाडयली पगाराची तजवीज. पगारा खातीर केल्ली 4,989.15 कोटीची तरतूद. पेन्शनाचेर खर्चाक 2,359 कोटी रुपयांची तरतूद. भांडवली खर्चाचो अदमास 6,844.26 कोटी. 2024-25 वर्सा खातीर GSDP अदमासा 1.2 लाख कोटी. वीज खात्या खातीर वाटप 3,900 कोटी. भलायकी मळाक 2,121.86 कोटीची तजवीज. GMCक 1,071 कोटीची तरतूद. 2024-25 वर्सा PWD तजवीज 10.75% 2,976 कोटी वाडली. नव्या रस्ता सुदारणा आनी सुरक्षा प्रकल्पाक 50 कोटीची तजवीज. उद्देग खात्याक 74 कोटी रुपयांची तरतूद. माहिती आनी तंत्रगिन्यान खात्याक 154 कोटी. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक 156 कोटीचो अर्थसंकल्प. पर्यावरण आनी हवामान बदलाक 20 कोटी. गोंय सरकाराचे कृषी खात्याक 259.30 कोटी रुपया. बायलां आनी भुरगीं कल्याण खात्याक 406.70 कोटी. गोवा 365 टीम. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव प्रनेवकार पळय फुडल्यो खबरो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान 2024-25 बजेट मांडले. विरोधकांच्या कोतान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत नापास जाला. विशेष म्हटल्यार बजेटात कितेंय असले तरी ते चालीक लागतले हेचो विरोधकांचो विश्वास ना. जाल्यार दिव्यांगा सारकिल्ल्या उपेक्षित घटकांची बजेटात दखल घेतल्या अशें म्हणत सरकारांतल्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्याक 100% मार्क दिल्यात. पळयात. शेंद्रांतले तुका 35 फुड्या पास जावपाक सरकारान 400 390 आंतले 105 प्रोजेक्ट कंप्लीट केले. सो दॅट इज ऑलमोस्ट 28-29%. सो दॅट मीन्स सरकार प्रमोद सावंत सरकार फेल जालो ह्या बजेटांक सरकारान. आनी तेंगेले आजच्या न्हू फाटले 2-3 बजेट अशें करून ते फेल्यू जाले. तर लोकांक दाखोवपाचे तेंगे दांत वेगळे आनी खावपाचे दांत वेगळे. सो डेफिनेटली म्हाका दिसता सरकारान गंभीरपणान आनी मुखेलमंत्री गंभीरपणान तेजे विचार करून एक बरो बजेटान दिवपाचें. वी आर नॉट हॅपी विथ द बजेट. सो कितें आनी कितें येवपाक जाय पर्टेनिंग टू हेल्थ सेक्टराक म्हाका दिसता 1,000 कोटी दिले. त्यो म्हाका इवन हेल्थ मिनिस्टर इज नॉट हॅपी. स्पोर्ट्सा फेसिलिटीक व्हडले कांय ना पयशे नाय. सो दीस आर द मेजर थिंग्स. सरकार म्हणटा सगळे कडेन उदक आहा, लायट, रोड्स आहाय. देर इज नो मच प्रोविजन फॉर दिस बेसिक फेसिलिटीज. सो डेफिनेटली आय डोंट थिंक इट्स अ गुड बजेट. थँक यू. द अचिव्हमेंट ऑफ पर्पल फेस्टिवल, इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवला कडच्यान जायते इश्यूज दिव्यांगाच्या हातून भितर सुदारणा हाडपाक जाय. तांचे जिवना भितर नवी उर्बा हाडपाक जाय. त्या खातीर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी एक बरी डिपार्टमेंटूय क्रिएट केल्ले आसा. दिव्यांग डिपार्टमेंट, द डिपार्टमेंट फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज. ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आयज स्वतंत्ररित्या ह्या डिपार्टमेंटाच्यो आपल्यो गरजो मांडपा खातीर आता पयलीं कितें आसतालें की आमकां स्पोर्ट्स जाल्यार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडेन, एज्युकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट हांचे कडेन खुबशे वाटाघाटी करच्यो पडटाल्यो. आयज तांकां एक स्वतंत्र फंडिंगय दिल्लें आसा आनी स्वतंत्र पावर्स दिल्ले आसात. एक अत्यंत बरी गजाल आसा की एक नवे म्हाका दिसता की रिव्होल्युशनरी क्रांतिकारी अशी स्टेप्स आयज दिव्यांगाच्या बाबतींत गोवा स्टेटीन भितर आमकां पळोवपाक मेळटा. पयलीं सद्या 72.1% ऑफ द थिंग्स दॅट वर अलॉटेड फॉर द लास्ट फायनान्शियल बजेट ही जालें नाय. म्हणजे 70 आनी 2% वस्तू जालें नाय.
कळ्ळें न्हू. सो दॅट इज द रेशियो. आनी आतां फुडलो बजेट दिला तो फकत मिनिस्ट्रीचा हो इतलो पयसो हो तितलो पयसो इतलेंच. सो हें विकसीत गोंय स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तें सगळें फकत बरें पेपराचो हार, फकत पेपराची उतरां आनी उतरांचो फोदोरो, हेजे बरें इन रियलिटी कांयच ना. विकसीत गोंय ना, विकसीत गोंयकार ना, स्वयंपूर्ण कांयच ना. आनी आमचो इतलें आतां जी आवट ऑफ 100 आमचो एक पाट 72% जालें ना, एक पाट मोर दॅन 85% हें काम जावपाक. दिस इज द होल प्रॉब्लम हियर. देर हॅज टू बी अकाउंटेबिलिटी इन ईच डिपार्टमेंट्स. हें आज बजेट डिले म्हणून जायना, तेज डिलिव्हरन्स जें आहा तें जायना. आनी कित्याक जायना? बिकॉज द चीफ मिनिस्टर डज नॉट टेक अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स. डिपार्टमेंटा कडेन वर्क ऑर्डरू जायना काबार करून. डिपार्टमेंटाचें काबार जाता म्हणल्यार रोखडें कितें म्हटलें, वी आर गॉन फॉर इलेक्शन कोड म्हटलें. इलेक्शन जाता म्हणल्यार एप्रील जातलें. सो नथींग वील हॅपन. आज मरे अकाउंटेबिलिटी गरजेची आनी अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप. द होल प्रॉब्लम विथ दीस बजेट इज द बजेट इज जस्ट अ ब्लफिंग बजेट अँड दीस ब्लफिंग बजेट हॅज कंटिन्यूड लास्ट इयर, दीस इयर अँड दॅट्स द प्रॉब्लम. आनी हे आज गोंयकारांक त्रास जायत आसतले कित्याक रेकॉर्डे डिलिव्हरन्स जायना. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स डिलिव्हरिंग द बजेट. दॅट इज द होल प्रॉब्लम. अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स डिलिव्हरिंग द बजेट घाल, फायन घाल आणि put up a process in place that if you are not able to utilize this budget, this is going to be the penalty. That is what is required, I think, for this government. गोवा 365 खातीर आमची पुराय टीम. गोंय नंबर 1 सगळ्याच मळार मंत्री आमदार सांगतात, पूण हे कागदार रंगयल्लें सोबीत चित्र प्रत्यक्षात सामान्य गोंयकाराक सोडूनच दियात. सरकारी अधिकाऱ्यांक सुद्धा अच्छे दिन कुस्तार जाल्यात. आमी म्हणिना काणकोणची वस्तुस्थिती उलयता. पोळेच्या एक्सायज आणि पुलीस ऑफिसरांचेर बिस्लरीच्या उदकाचेर दीस काडपाची पाळी येयल्या. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यांतल्यान जेन्ना आमी कर्नाटका वयता त्या वेळाचेर जो चॅकपोस्ट आसात पोळेचो, ह्या पोळेच्या चॅकपोस्टाचेर जे एक्सायज आनी पुलीस ऑफिसर रावतात आनी तांचे हे जे क्वॉर्टर्सान जर पळयलें हे डबल इंजीन सरकार न्ही, इंजीन नाशिल्ल्या सरकार अशें दिसता. आनी हांगासर पळयलें जाल्यार उदकाची अवस्था आनी हांगासर तांच्यांनी 30 स्पीड लिमीट बरयल्लें आसा. म्हणजे हे डबल इंजीन सरकार म्हणटा तें सिंगल इंजीन जर पळयलें जाल्यार जवळ जवळ 200 स्पीड आसता आनी हांगासर जो फक्त 30 स्पीडीचें सरकार गुचू गुचू चलणारें सरकार काय दिसता. कारण हांगासर हे छप्पराचेर जर पळयलें पयलीं पूर्णपणे हे मोडून पडिल्लेच, पूण आतां हे माकड नासता आनी ताका लागून हे जे वाशे आनी नळे आतां गायबूच जावपाक लागल्या हळू. भितर जर पळयलें जाल्यार तातूंत जी बसपाची अवतिकाय ना, न्हिदपाची अवतिकाय ना. अशा परिस्थितीन कशें ड्युटी करप आनी कशें दीस काडप हो मोठो प्रश्न. कारण हांगासर जे पिवपाक जे उदक आसा तें उदकाक कांयच ना. हांगा बेरेला खाली आसा आनी बऱ्याचशा फावटी ते टँकरांनी गिमान उदक हाडटा जाल्यार आतां कांय रिक्षान खंयच्यान तरी भरून हाडटा. आतां आमी भितर पळयलें जाल्यार खंयच्यान तरी त्या बिस्लरीची बाटल्यो भरून तांच्यांनी हाडून दवरला आनी तें उदक पिवन हांगासर हे जे पुलीस आनी एक्सायज आपल्या पद्दतीन ड्युटी करता. जर हे जर सिच्युएशन जर पळयलें जाल्यार काणकोणाक लोकप्रतिनिधी म्हणटा ते आनी मी म्हणणारे फुडारी आसा काय बेपत्ता जाला अशी परिस्थिती हांगासर दिसची पडटा.
गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आनी आतां घेवया वेध हवामानाचो. सप्तकाच्या शेवटाक हवामान उष्ण आसतलें. लोकांनी भलायकेची जतनाय घेवची पडटली. हवामान विभागाचो मोगाळ सल्लो. शुक्रारा दनपारां गरम वारो घोळपाची शक्यताय आसा. मळब निवळ आसतले. सकाळी धुके पडटले देखून प्रवाशांनी सादूर रावपाचो सल्लो IMDन दिला. असोच तापमानात बदल जालो जाल्यार भलायकेचेर परिणाम जावं येता. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 34 डिग्री सेल्सियस ते 22 डिग्री सेल्सियस उरतले. ह्या सप्तकाच्या शेवटाक उष्ण हवामानाची शक्यताय. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 34 ते 22 डिग्री सेल्सियस. सकाळी धुके. प्रवाशांनी रावचे सादूर. बोट धनिया खातीर कसलीच शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट.